ते स्थळ आणि ह्या स्थळात टिकून रावपा जाय जाल्यार दामबाबाचो आशीर्वाद अत्यंत गरजेचो आसता. ज्या ज्या माथ्यार दामबाबाचो हात ताका कोण कांय करपाक शकना ही म्हजी सदांच धारणा आसता. आज आमी जवळ जवळ 5 प्रोजेक्ट मोठे चालू करतात. एक प्रोजेक्ट जवळ जवळ 6 कोटीचो रिंग रोडाचेर टोटल प्रोमेनेड म्हणजे तुमकां जातगीर कळटलें ते कितले सुंदर आनी कितले ब्युटिफूल आसतलें तें. ताजो फावंडेशन स्टोन आमी आत्तां थंय घाला रिंग रोडाचेर. ते GSIDC करता. हे 4 प्रोजेक्ट आज जे करतात ते जवळ जवळ 3.5 कोटीचे आसात. तातूंत न्यू मार्केटांत 2 कामां, गांधी मार्केटांत 1 काम आनी हायड्रंट बसोवपाचें म्हणजे उजो लागल्यार फाल्यां सदांच प्रश्न पडटालो की पालोवपाक फायर ब्रिगेड पावता पर्यंत वेळ लागता आनी कितें जाता. तो प्रश्न एक परमनंट हातूंतल्यान सुट्टलो आनी डक्टायल पायपलायन थ्रू आवट डक्टायल पायपलायन तातूंतल्यान न्यू मार्केट जातलें, गांधी मार्केट जातलें आनी सबोध स्टेशन रोडावेली सगळी एरिया पायपलायन स्टेशन रोडावेल्यान वतली आनी ताजे खातीर तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य जाय पडटलें. ह्या कार्यक्रमाक आमचे बरोबर आसा मडगांवचे नगराध्यक्ष बाब दामोदर शिरोडकर, उपनगराध्यक्ष बबिता, आमचो चीफ इंजिनियर बाब विश्वंबर भेणे, बाब एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब विन्सेंट, एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब काकोडे, आमचो न्यू मार्केटाचो अध्यक्ष बाब गोपाळ, गांधी मार्केटाचो अध्यक्ष बाब सावळ, आमचे कावन्सिलर्स बाय दिपाली, बाय आमचे लता, बाय आमचो बाब महेश आनी कोण उरलो बाब वारक, श्वेता आनी सुनीता, सदानंद, दादा बाब दादा आनी आमचे सगळे हांगा एक्स कावन्सिलर्स आसा. बाब दादी आसा, बाब मनोज आसा, बाब अविनाश आसा. हांगा हजर आशिल्ले सगळे इंजिनियर्स आसा, म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर आसा, PWDचे इंजिनियर्स आसा आनी सगळे बाकीचे बाजारकार मंडळाचे कमिटीचे मेंबर्स सगळे बाजारकार म्हजे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. म्हाका याद जाता हांव चीफ मिनिस्टर जालो 2007. तेन्ना हांवें मार्केटकारांक सांगिल्लें तुमकां जाय जाल्यार मार्केट टोटल नवें बांदया. ती म्हजी ऑफर आजूय तुमकां आसा. तुमची जर तयारी आसत पूर्णपणे मार्केट नवें बांदून दिवपाची म्हाका कापासीत आसा आनी तें हांव करून घेवपाक शकता. बाजारकार म्हणपाक नाका तें आनी नाका, आमगे ग्रावंड फ्लोराचेर दुकानां आसा ते लोक बोवाळ मारतले ते खंय वतले आनी कितें वतले. पूण एकच तुमकां सांगता काळ जसो बदलता तशें मनशान बदलपाक जाय. आज ना जाल्यार फाल्यां केन्ना तरी केन्ना हाजो विकास करचोच पडटलो. विकसीत भारत हें स्वप्न घेवन प्रधानमंत्री मुखार वता. ताजे खालोखाल विकसीत गोवा, आत्मनिर्भर गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा हे स्वप्न घेवन डॉक्टर प्रमोद सावंत मुखार वता. आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा तेन्ना गोंय प्रदेशाची सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी राज्याचे सगळे भाग हे विकसीत जावपाक जाय आनी तातूंतल्यानच आज वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट आमी हांगा चालू करतात. हे एक मुख्यमंत्र्याचें स्वप्न की विकासाची गंगा ही सगळे कडेन पावपाक जाय. मडगांव म्युनिसिपालिटीचें बिल्डींग ती पूर्णपणे रिनोवेट करता. 10 कोटी रुपया खर्च करून टेंडर काडिल्लें. तें टेंडर ओपन जालें. ताची वर्क ऑर्डर ह्या 4-5 दिसांत दितली आनी त्या बिल्डिंगेचें काम पत्रकार खूब फाटी बरयताले की ताजेर लक्ष दिवपाक जाय, बेगीन लक्ष दिवपाक जाय कित्याक बिल्डिंगेचें कंडिशन बरें ना. हांव पत्रकाराच्या नजरेक हाडून दिता की ताजें काम भोवता ह्या म्हयन्याक सुद्दां सुरवात जातलें. अत्यंत बरी बिल्डींग रिनोवेट जावन आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली. पार्किंग ओल्ड फीश मार्केटांत पार्किंग करपाचें आशिल्लें. तुगेले नवें पार्किंग हायड्रोलीक ऑपरेटेड पार्किंग ताजेंय टेंडर काडलां. तेंय कदाचित एक 15 दिसां भितर ओपन जातलें. जानेवारीच्या हाका नव्या वर्साक हे प्रोजेक्ट कंप्लीट स्टार्ट जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटलें. म्हणजे मडगांव शहराचेर सरकारान पूर्णपणे लक्ष दवरलां. आनी आज हांव हेंय सांगता की पिंपळापेट हें सेंटर दामबाबाचें थळ हांगा गोपाळान सांगलें की हांगा मिटिंगे सगळ्यो हांगा जाता. हांगा सगळे जाण येता ते हांगा नाल्ल फोडून मागीर फॉर्म भरपाक वता. जिखून येतगीर पयलीं नाक घांसपाक सगळे दामबाबा म्हऱ्या येता कोणीय जावं
आणि म्हणून हे स्थळ ब्युटिफाय करचें अशी म्हजी एक आतां पयलीं पासून प्रामाणीकपणान इच्छा आशिल्ली. हांव बाब अतुल वेर्लेकारा कडेन उलयलो आनी ताणें म्हाका सांगलां आमचें पूर्ण सहकार्य आसतलें. एक थोड्या म्हयन्या भितर हें पूर्ण स्थळ हें पळय आसा हें टोटल बरे पद्दतीन इल्युमिनेट जाल्लें तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. कितें तें हांव मागीर तुमकां सांगता. म्हाका मार्केटाचेर कोणाक लेक्चर दिवपाची गरज नासता, कारण म्हजो जन्मच ह्या स्टेशन रोडाचेर बॉम्बे काफेक तेकून आज जी कामत बिल्डींग आसा थंय म्हज्या बापायचें घर आशिल्लें, थंय हांव जल्माक आयलो. ताका लागून पिपळा पेट वेर्लेकाराची फामिली हांचे कडेन म्हजे सगळे लागींचे संबंद आशिल्ले. हे मार्केटान हांव येदो आसतना भोंवपी. आतां जे म्हाका मार्केटाचे थोडे जाण काणयो सांगता तांकां खबर ना की हांव येदो आसतना हांगा इस्ताकाले हांगा मटणाचें आनी सगळें दुकान हांगा बाजार हांगा आशिल्लो. फीश मार्केट, चिकन मार्केट, सगळें मार्केट हांगा आशिल्लें एका तेंपार आमच्या भुरगेपणान. आनी आमी सदांच इस्ताका कडल्यान हाडटाले मटण बिटन. इतली म्हाका मेमरी म्हजी स्ट्रॉंग आसा. आनी म्हणून एक मार्केट म्हाका दिसता की ज्या भागांत हांव जल्माक गेलो तो भाग बरो जावचो आनी त्या उद्देशान कितें करपाक जाय तें करपाची आमची तयारी आसतली. आज पर्यंत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमचे कसलेच प्रोजेक्ट हांव मंत्री आतां जाला पूण मंत्री नासतना सुद्दां आमचो एक प्रोजेक्ट डॉक्टर प्रमोद सावंतान ना अशें म्हाका म्हणलें ना. हाचो म्हाका खरेंच अभिमान आसा. मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय ताकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें पूर्णपणे सहकार्य दिलें हे हायड्रंटाचें काम अप्रूव करून सँक्शन करून हाडपाक. आज तो काही कारणां लागून पावलो ना पूण ताजेंय म्हाका पूर्ण सहकार्य मेळ्ळें. आतां वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट हांगा येतात. आतां हांवें सांगलां त्या भशेन की सरकाराची गरज ही बारीक मनशाक जाय पडटा. बारीक मनशाक आदार दिता जाल्यारच तें गूड गव्हर्नन्स म्हणटा. कितें सामान्य मनशाक त्रास पडपाक जायना. सामान्य मनशाचे प्रश्न हे जाता तितले बेगीन सोडोवपाक जाय. म्हणून हांव म्युन्सिपाल्टीक सांगता की बाबा जाता तितले बेगीन तांचे प्रश्न सुटयात. बारीक लोकांक पावटी मारपाक लायनाका. केन्नाय बारीक आमचो प्रमोद महाजन आशिल्लो भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी, तो सदां सांगतालो सरकाराचें गव्हर्नन्स गूड गव्हर्नन्स कित्याचेर ठरता जितलो मनशाक कमी वचचें पडटा सरकारी ऑफिसाक. म्युन्सिपाल्टीक गेलो एक फावटी एप्लिकेशन घेवन गेलो, दुसरे खेपे लायसन्स भरपाक आयलो. खंय PDAच्या ऑफिसांत वच, इलेक्ट्रिसिटी वच, वॉटर सप्लाय वच, पावटी जेन्ना मारच्यो पडटा दॅट इज नॉट कॉल्ड गूड गव्हर्नन्स. म्हण हांव ऑफिसरांक सांगता बाबा लोकांक पावटी मारपाक लायनाका. तांकां 8 दिसांनी आपयात. आज एप्लिकेशन दिलें 8 दीस लागतले कांय हरकत ना. पूण 8वें दिसा जेन्ना येता तेन्ना तांकां लायसन्स तांकां मेळपाक जाय. तांकां पावटी मारपाक लागलो की येता वता आसतना तो मागीर गाळयो मारपाक लागता. तातूंत तो आमदाराकय गाळयो मारता, म्युन्सिपाल्टीकय गाळयो मारता. हें जावपाक जायना. ही कुयदाद हें काम करपाचें काम हे चीफ ऑफिसर आनी म्युन्सिपाल्टीचो स्टाफ तांणी अलर्ट रावन करपाक जाय. तुमकां सपोर्ट हांवें जाय तितलो सपोर्ट मडगांव म्युन्सिपाल्टी केला. कावन्सील आमचें आसा, नगराध्यक्ष आमचो आसा, उपनगराध्यक्ष आमचे आसा. ताका लागून तांकां जें जें कितें जाय तें एकूय गजाल हांवें करना आसतना दवरुना. तांची अप्रुवलां कितें जाय सगळें तांकां काल सुद्दां हांवें सांगलां. ओल्ड मार्केटाक तांणी आपल्या पयशांनी जें कितें केलां ताज्याच्याकी भायर वचून हांवें तांकां म्हणलां PWD कडल्यान पूर्णपणे तिटो आसा तो रिडिजायन करून घेवया. एक नवो तिटो थंय उबो करया सारको. गाड्या बिड्या सगळें सिस्टमॅटीक बसोवया. लोकांक भितर सरता आसतना दिसपाक जाय की मडगांवचो तिटो हो बाबा बरो जाला अशें. अशे पद्दतीन हांव तांकां पूर्णपणे सपोर्ट केला. लोकां पर्यंत सर्वीस पावोवपाचें काम हें तांचें आसा. लोकांनी तांकां म्हणजे तांकां ऑफिसरांनी लोकांक कोऑपरेट करचें, लोकांचीं कामां बेगीन करचीं हें तांचें कर्तव्य. आमचे PWDचे सगळे चीफ इंजिनियर बाब भेणो म्हाका आमच्या सांगपाक आनंद जाता की आमच्या क्रिकेट टिमीचो आमचे स्पार्कलिंग स्टार्स जे असोसिएशन आमची क्रिकेट टीम आहा त्या क्रिकेट टिमीचो तो एका तेंपार कॅप्टन आशिल्लो. आनी म्हाका आनंद जाता की हांव PWD मिनिस्टर जालो आनी हांवें पयले ऑर्डरी ज्यो काडल्यो प्रमोशनाच्यो तातूंत एक भेण्याली आशिल्ली, भेणो चीफ इंजिनियर. ताजें संपूर्ण सहकार्य आमकां मेळ्ळें. तो पयलीं मडगांव आशिल्लो एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हणून. ताका तशें खबर आशिल्लें मडगांवचें सगळें. आमचो दुसरो एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब काकोडे, बाब विन्सेंट हांचें पूर्णपणे सहकार्य मेळ्ळें. आमचो JE बाब कृष्णा, AE पाटील हांणी आमकां हें घेवन एस्टिमेट कर कितें कितें कर सगळें कर. डिविजन 8चे आमचो बाब पैंगीणकार बाब क्रिस्ता तांणी सगळ्यांनी आमकां पूर्णपणे सहकार्य केलें. इन्स्पेक्शन करून पळयलें कितें जाय कितें नाका, एस्टिमेट करून सगळें अप्रुवलां घेवन सगळें फॉर्मेलिटी करून टेंडर करून आज ही कामां आमी ऑफिशियली कामां आमी थोडी ऑलरेडी न्यू मार्केटाक सुरू जाल्या, गांधी मार्केटाक सुरू जाल्या. फावंडेशन स्टोन आज आमी ऑफिशियली आज घालतात. हांव सगळ्या इंजिनियरांक PWDच्या
म्युन्सिपाल्टीच्या देव बरें करूं म्हणटा की तांणी अत्यंत बरे पद्दतीन सहकार्य दिलें आनी हे प्रोजेक्ट आज मार्गाक लागिल्ले आमी पळयतात। एक लक्षात दवरात की आज गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार आसा आनी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर विकास करपाचें काम केलां। सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयच कॉन्स्टिट्युएन्सी रस्त्याचेर खूब जाण मदीं उलयताले, म्हाका सांगपाक आनंद जाता की खुबशीं रस्त्याचीं कामां आज चालू जाल्लीं आसा। मेन रोडाचेर सगळ्यांचीं कामां चालू जाल्लीं आसा। हांवें आमच्या इंजिनियराक सांगलां तुमी फिल्डाक वचून पळया, सोमाराच्यान फुडल्या सोमाराच्यान हांवूय वतलो फिल्डाक पळोवपाक। तरी पूण कोणाकी खंय कितें दिसलें रस्तो समज सारको ना जाल्यार म्हाका इमिजिएटली वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडल्यार जाता, वी वील सी दॅट इट इज रिपेड। म्हजो एक प्लॅन आसा, थोड्या तेंपा भितर हांव सांगतलो की गोंयचो एकूय रस्तो हो पेड्ड्यार जाल्लो आसपाक जायना। ताचे खातीर आमी एक प्लॅन करतात, तें जालें की 1-2 म्हयने भितर तुमकां रिजल्ट कळटलो। कारण प्रमोद महाजन सदांच म्हणटालो, वन ऑफ द पॅरामिटर्स टू चॅक द परफॉर्मन्स ऑफ द गूड गव्हर्मेंट इज रोड्स। रोड्स बरे आसप, शिर्डी वता आसतना रोड पयलीं एका तेंपार सदांच बाबत आसतालो, पूण हांवें एक दीस म्हाका नितीन गडकरी शिर्डीकूच मेळ्ळो। नितीन गडकऱ्याक म्हणलें रोड म्हणटात रस्तो बरे वर्सां पयलींची गजाल। नितीनान म्हाका एकच सांगलें, 1 वर्सान तूं परतो येता तेन्ना पळय रस्तो कसो करून दिता तो। आज शिर्डीचो रोड इज एक्सलंट सामको। ह्या सगळे कडेन रस्ते नितीन गडकऱ्यांचे रस्ते पळय केल्यात। आज सगळे कडेन तुमी खंय वचा, ह्या राज्यांतल्यान त्या राज्यांत चला, सगळे रस्ते आज इतले बरे जाल्यात की गोंय खंयच्याच बाबतींत रोडाच्या क्षेत्रांत कमी पडपाक जायना हाची खात्री हांव तुमकां सगळ्यांक दितां। कारण नितीन गडकरी हो सदांच गोंयचेर चड लक्ष दवरून आसता। तो कितेंय मागलें जाल्यार केन्ना ना म्हणना, कारण तो पयलीं आमचो इंचार्ज आशिल्लो, गोंयचो इंचार्ज आशिल्लो। आनी म्हणून रस्त्याचे बाबतींत हांव इंजिनियरांकय मागता, इंजिनियरा कडेन म्हजी इंजिनियराक एकच विनंती, रस्त्या वयल्यान वता आसतना एक फोन दिसलो जाल्यार मंत्री सांगे पर्यंत रावपाक जायना, तुमी इमिजिएटली अरेंजमेंट करून तें करपाक जाय। हांव पावर मिनिस्टर आसतना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियराक सांगतलो, तुमकां दिसाच्यो लायटी पेटिल्यो दिसल्यो, तुमचें कर्तव्य न्ही त्यो पालोवपाच्यो सांगून, पण मंत्र्यान पळयतकीरच सांगतकीर पालोवपाच्यो। तशें हांव सगळे इंजिनियराक काल मिटींग घेवन सांगलां, रस्त्यार खंय पेड्ड्यार जाल्लो कुडको दिसलो किंवा पॉटहोल्स पडिल्लो दिसलो, विदीन 24 आवर तुमचें काम, तुमी ते मनीस धाडून तो पॉटहोल काडपाचो किंवा रस्तो रिपेर करपाचो। पत्रकारांनी बरें रावं नाकात, मंत्री सांगतलो किंवा आमदार सांगतलो म्हणून रावं नाकात। तुमचें कर्तव्य प्रत्येकाचें, तें कर्तव्य तुमी पाळचें अशें तुमचे कडेन मागता। मडगांव नगरपालिकेक सगळे कावन्सिलर बी सगळे तांचे हांव सहकार्या बद्दल आभार मानता। आनी खास करून इतलेंच सांगता की मडगांवां खुबशें कितें आमी प्लॅन करतात, म्हाका पूर्णपणे लोकांचें सहकार्य मेळटलें। आतां हांगा पायपलायन घाली वतली तेन्ना मातशें तुमकां थोडे त्रास जावपाक शकता, तुमी सगळ्यांनी बाजारकारांनी म्हऱ्या रावन मातशें तें लक्ष दिवचें पडटलें। ही पायपलायन सारकी सकयल पर्यंत वतली, कारण ते स्टेशन रोड बी सगळो कवर जाता हातूंत भितर। कारण हो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा की फाल्यां उजो लागलो की हें हातूंतल्यान पायपलायनींतल्यान कंटिन्युअस उदक आसतलेंच। ताका लागून तुमी फायर ब्रिगेड येवपा पर्यंत रावपाक गरज ना, इमिजिएटली हायड्रंट चालू केलें जाल्यार इमिजिएट रिलीफ मेळपाक शकतली। त्या खातीर परत एकदां हांव तुमच्या सगळ्यांचें इतले वतात हांगा हजर रावली म्हणून तुमच्या सगळ्यांचें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। जय हिंद, जय गोवा। हे दामबाबाच्या थळान कितें जाता तें भांगरा सारकेंच जाता। म्हाका दिसता मडगांवान आमी कित्येक वर्सांनी खंयचे प्रत्येक कामाचें इनोग्रेशन्स करतात आनी पयली फाटी 4 कामाचें इनोग्रेशन बरोबर जाता। सगळ्यांनी ताळयो मारून आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करचें। 3 कामां भितर हांव वचना, आमचे मदीं आमचे आमदार मंत्री आसात, सगळ्यांचें नांव घेना, टायमाचें बंधन टायमीक वतय खूब कडक पडटा। म्हजे सगळे कलीग कावन्सिलर, व्हायस चेअरपर्सन, खास करून सगळे डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर्स आनी म्हजे इश्ट सी जाय जाल्यात प्रमोशन जालां ताजे विशंबर भेंडे, जो गोंयचो नामनेचो स्पिनर आनी वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर, कोणाक खबर आसा खबर ना, पूण म्हजो इश्ट, आमी भरपूर क्रिकेट खेळ्ळ्यात पयलीं। 4 कामाच्या मदीं 3 कामां मदीं हांव वचना। गोपाळान म्हणा की पयलीं शेड घातली, आमी पेंटी मारतना म्हणलें की म्युन्सिपल आमी डिसिजन अशें घेतिल्लें की मडगांव नगरपालिकेच्या सरावंडिंगांत जितल्यो बिल्डिंग्स आसात, आमी आमदाराकय रिक्वेस्ट केल्लें की सगळ्यांक सांगचें की नगरपालिकेक जो आंतीक कलर जो आमी चेंज करून परत ओरिजिनल कलरचा तो कलर सगळ्या बिल्डिंगेनी मारचो अशें म्हजी तरी इच्छा आशिल्ली। आनी तातूंतल्यानूच पेंट मारता आसतना आमी कॉन्ट्रॅक्ट सांगलें की ह्या बिल्डिंगेक तो कलर तुमी मार।
ताणें प्रयत्न केलो करपाचो पण तातूंतल्यान मातसो तरी दिश्टी पडलो. 4 कामांतल्यान हांव एकच कामाचेर उलयतां जें गोपाळान सांगलें. खंयच्याय खिणार केन्ना मार्केटाक उजो लागलो, बारीक लागूये मोठो लागूये, सगळें क्रिटिसिजम आमदाराचेर आनी म्युन्सिपालिटीचेर वतालें. कितें केलां रे, कांयच ना, उजो लागलो मरे, उजो फायर ब्रिगेड येवपाक 2 वरां लागलीं मरे, उदक म्हणल्यार सगळून खाक जालें मरे. उजो कित्याक लागलो आनी कशाक लागलो हें कोण विचार करनाशिल्लो. क्रिटिसिजम करप हें मनशाची एक संवय जावन पडल्या. बरें जाल्यार क्रिटिसिजम करतात आनी वायटूय जाल्यार क्रिटिसिजम करतात. ही मनशाची संवय. भांगराचें पसून केलें जाल्यार तें भांगर चड चकचकता मरे, इतलें चकचकता, डुप्लिकेट ओरिजिनल काय डुप्लिकेट रे अशें म्हणपाची मनशाची पद्दत. आनी तातूंतल्यान फायर हायड्रंट्साचें जें काम आसा जवळ 90 लाखाचें हें व्हेरी इम्पॉर्टंट काम. म्हाका दिसता JE कृष्णा सकयल आसात. म्हाका दिसता आमी सरा बरोबर आमी प्रत्येक स्पॉट पयर गेल्ले म्हणजे 15 दीस पयलीं स्पॉटार आमी प्रत्येक स्पॉट फायर हायड्रंट खंय खंय येतलो पर्सनली भोंवून मॉनिटर पळयल्ले कडेन आसा. आनी हो म्हत्वाचो इतल्याच खातीर कारण केन्नाय हानी जाता तेन्ना ताका फायर ब्रिगेडीची उदकाची गरज पडटा. पयलीं तेजें सजेशन्स आयलें की टँक बसोवपाची, मागीर तांणी दुसरें सजेशन केलें टँकच खंय तरी प्रेशर हें करून तातूंतच हें करपाचें. अशें नवी टॅक्नोलॉजीन अत्यंत म्हत्वाचें काम हांव सगळ्या मार्केटांक खास करून गोपाळान ताजे सगळे टिमी कडेन मागता. आनीक कॉन्ट्रॅक्टराकय रिक्वेस्ट करता की मार्केटाचो प्रकल्प आशिल्ल्या कारणान बाकीचीं जीं कॉन्ट्रॅक्टान काम घेतल्यार ती मातशी डिले करची. हें मार्केटाचें काम तुमी प्रायोरिटीचेर फास्ट करचें, कारण फास्ट करचें आनी बरें करचें. आमी काल सकयल्ले बाजाराची जी आमची म्युन्सिपालिटीची गॅरेज आशिल्ली कितलीं वर्सां जालीं आज पडून गेल्ली. तशेंच चिखलान आमी गेल्ले वर्सा सगळे फेस्ताक गेल्ले आनी थंय चिखल आशिल्ले. आमी बेश्टेच तकल्याक आयले. हांव सराक म्हणलें, सर म्हणलें अशें आहा तूं कर म्हणपाक. आमी केन्ना आमी ते कावन्सील रेजोल्युशन घेवन म्युन्सिपल फंडांतल्यान ते केले आनी काल ताजें आमी इनोग्रेशन केलें. काल फेस्ताचें ताजें इनोग्रेशन केलें. काल सांजची 7 वरांचेर सगळीं नुस्तेकारां म्हाका मेळपाक आयलीं. कांय नुस्तेकारां मागीर तांची ती नुस्तें फेस्ताक नुस्तें घेवन बसतात, पळसां नुस्तें घाणीन बसतालीं. पूण तांकां इतलें बरें दिसलें तें फर्स्ट टायम सगळो परिसर निवळ जाला. अशेंच तीच गोश्ट ह्या मार्केटान जावपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. चड कांय उलयना. तुमकां सगळ्यांक जे सगळे दोनी डिपार्टमेंटाचे टिम्स आसात तांचें हांव अभिनंदन करता आनीक काम बरें करचें मागता. आनीक तुमकां देव बरें करूं. देव बरें. Placement of roofing sheets आणि न्यू रेन वॉटर ड्रेन्स. तशेंच थर्ड वर्क आसा मेंटेनन्स रिपेर्स ऑफ गांधी मार्केट मारगांव. कॉन्ट्रॅक्टर आसा मांगिरीश कंस्ट्रक्शन. कॉस्ट आसा 97.42 lakhs आनी हातूंत भितर रिप्लेसमेंट ऑफ डॅमेज रुफींग शीट्स, पेंटींग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल पेंटींग ऑफ एक्झिस्टींग बिल्डींग, रिपेर्स ऑफ एक्झिस्टींग टॉयलेट्स, प्रोवायडींग वॉटर टँक्स फॉर द बिल्डिंग्स. जो उदकाचो रिलेटेड जो प्रोजेक्ट आसा तो आसा लेईंग ऑफ पायपलायन एंड फायर हायड्रंट अरेंजमेंट एट मारगांव मार्केट इन मारगांव कॉन्स्टिट्युएंसी. व्हेरी क्रुशियल प्रोजेक्ट. हाजे अंडर आमी 1090 मीटर पायपलायन घालतले 150 mm डाया डक्टायल आयरनची, जी कवर करतली दोन्ही मार्केटां प्लस सरावंडींग एरियाज. आनी आमी 15 फायर हायड्रंट बसोवपाचे आसा हाजे अंडर. सो इट्स अ व्हेरी क्रुशियल प्रोजेक्ट आनी ताजो कॉस्ट जावन आसा 79 lakhs. ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ विजनरी लिडरशीप ऑफ आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत सर आनी तांचो कॉन्स्टंट सपोर्टा खातीर हें पॉसिबल जालां. हांव एक्सप्रेस करता माय डिपेस्ट ग्रेटिट्यूड फॉर हीज प्रेजन्स हियर टू ब्लेस द बिगिनींग ऑफ दीस वर्क्स. तशेंच हांव तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा फॉर शेअरिंग स्पेशल मोमेंट विथ अस. परतून एकदां तुमचे सगळ्यांचें मना पासून स्वागत. बिल्डींग सेक्टरांतले आसात आनी एक प्रोजेक्ट आसा तो वॉटर सेक्टरांतलो आसा. आनी ह्या उक्तावण सोहल्याक आमचे मदीं आसात ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पब्लीक वर्क्स, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स अँड लिगल मेट्रोलॉजी श्री दिगंबर कामत सर. हांव तांचे मना काळजाच्यान वेलकम करता. तशेंच आमचे मदीं आसा श्री दामोदर शिरोडकार, चेअरपर्सन मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील, श्रीमती बबिता नायक, वायस चेअरपर्सन मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील, बाकीचे कावन्सिलर्स. हांव तांचे सगळ्यांचे मना काळजासावन वेलकम करता.
आमचे मदीं आसात एक्झिक्युटीव इंजिनियर्स, एसिस्टंट इंजिनियर्स, टेक्निकल एसिस्टंट्स, ज्युनियर इंजिनियर्स, बोथ फ्रॉम PWD एज वेल एज फ्रॉम DDW. हांव तांचे सगळ्यांचे वेलकम करता. तशेंच वेलकम करता बाकीचे ऑफिसर्स अदर डिपार्टमेंटाचे. म्युन्सिपालिटीचेच ऑफिसर्स हांगा अवेलेबल आसा, तांचे हांव वेलकम करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.